have brought all our children to Russell Seminary for the cultivation, so that they know how we cultivate and to learn certain things. And this is our Eco Club students. So basically children have forgotten what it is to grow, from where our raw products come and all this. Today was their first time experience, come here and to learn, to see, and they have also done a lot of work, cultivating with the help of all the ladies here. आज आमी ताची उक्तावणी केल्या आनी आमी ते आज रोंपता आनी हें शेत एरिया वायज सारकें व्हडलें. आमी जाणा 500 आनी मोर आहा तें हो जायतें व्हडलें शेत तें आमचें. आनी ह्या शेतान आमी पयलीं जुनाच्या म्हयन्यान, आतां जुलय कोमेस जालो, आज 9वो म्हयनो आनी आमी हें शेत आज रोंपता. 20 दीस पयलीं आमी हो घातलेलो बी घातलेलें आनी आमी सगळे जायतीं गांवची म्हणजे आमच्या रायची, मागीर हिंगाची फातोड्डा, मागीर शिरोडा, मागीर बोड्डा आनी दुसऱ्या ह्या आल्लेम आनी सगळ्या वाठारांतल्यान जायतीं भाव भयणां आमच्या ह्या शेतांत येतात वावर करूंक. सगळीं एकवटान एकामेकाक आदार दिवन हें शेत आमी रोंपता. ना हांव हांगासर शिकलां, सुमार 8 वर्सां शिकलां आनी आतां पाद्री जावन न्हंयचे फिरगोजेन आसा, वावर करता म्हजो. आनी मुगे सगळीं तोंडणाटी न्हंयची, सो ती आयज फर्स्ट टायम शेतान देंवल्यान, सो तांकां हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. आनी तांचे भाशेन घोडये जायतीं घरा कडेन बसल्या नासतलीं, तांकांय शेतान देंवंक आनी हो आमचो पुर्वजांचो वावर मुखार व्हरोन तांचे कडेन मागता.